नमस्कार। हांव जयेश थळी गोमंतक मंदिर महासंघातर्फे गोयच्या हाच्या सरकारान एक बरो निर्णय घेतला, ते म्हणजे आमच्या एकादश पर्यटन ही जी मोहीम सुरू केल्या 11 गोंयांतली एक बरी अशी पुरातन मंदिरां आणि तांचे पर्यटन म्हणजे टुरिझम डिपार्टमेंट हांच्यांनी हो पुढाकार घेतला। त्याबद्दल गोयचे सीएम जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तसेच टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी हांचे दोगांचे आमी गोमंतक मंदिर महासंघातर्फे अभिनंदन करता, गोयचे सरकारचे अभिनंदन करता। आणि ह्या माध्यमांतल्यान एक आमचे जे पुरातन असो वारसो जो आसा मंदिरांचो ताचे जतन संवर्धन आनी लोकां पर्यंत माहिती टुरिस्टां कडेन पावपा खातीर एक बरो निर्णय आसा। आयज गोवा जी आसा इमेज खावो पिवो मजा करो हाचे कडल्यान वळून हळूहळू मंदिर पर्यटन टुरिझम आणि हाचे टुरिझमामुळे कितलेच ठिकाणी टेम्पल टुरिझमाच्या माध्यमांतल्यान त्या सरकाराची आर्थीक स्थिती सुद्धा उदरगतीक पावल्ली आसा। अशें आमच्या राज्यान हाचो नक्कीच फायदो जातलो। हांगासर जेन्ना लोक येतले हे विजीट करतले तेन्ना लोकांक कळपाक लागतले की ही कितली बरी पुरातन मंदिर आसा, हांगासर कितलो बरो वारसो आसा आणि जो हांगासरल्या जाणट्या नेण्ट्यांनी जतन करून दवरला। आणि अशाच तरेचे आमी सरकाराक फुडें मागता की आनी पुरातन जी मंदिरां आसा हांचो समावेश करचो आणि ह्या माध्यमांतल्यान थंय जो इतिहास आसा ताची थोडेशे फलकय लावचे। देवस्थान कमिटी आणि सरकार हांच्या माध्यमांतल्यान थंय गेल्या नंतर थंय जे टुरिस्ट येतले तांकां थोडक्यान त्या मंदिराचो इतिहासूय कळटलो। आणि तशें करून आमी आव्हान करता गोयच्या टुरिस्टांक आणि गोयच्या जनतेक की ही जी स्कीम आसा ताचो तुमी जास्तीत जास्त प्रोपोगंडा करचो, गोव्या भायर लोकां पर्यंत हे पावोवचें, जेणे करून तांकांय कळटलें की गोवा ही फक्त भोगभूमी न्हय तर देवभूमी आसा, मंदिराची भूमी आसा। आणि ह्या प्रयत्नांक हातभार लावपी असो एक उत्तम उपक्रम गोयच्या सरकारान घेतला। तांचे परत एकदा अभिनंदन करता, तोखणाय करता। देव बरें करूं। धन्यवाद।